मडगांव गोयची आर्थिक राजधानी, मात गोयची ही आर्थिक राजधानी गुन्यांवांची राजधानी जायत चल्ल्या। हाचे कारण म्हळ्यार मडगांवाक खून, बलात्कार, गँग वॉर ह्या सारखेल्या घडणुकांनी जाल्ली हिसपा भायर वाड। मोती दोंगर, आझाद नगरी, भगवती चाळ, रुमडामळ, दवल्ली हे वाठार मडगांवांतल्या गुन्यांवांचो अड्डो जाल्यात। पळय सिंपल गजाल, हे सगळे जे जाता पळय गँग वॉर जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, कितें जाता, चोरयो जाता, या कोणाय रस्त्या वयल्यान वयता आसतना मंगळसूत्र कोणाक मारता, चेन मारता, एकूच गजाल ज्या जाग्यार इलिगलिटीज आसता पळय त्या जाग्यार हे सगळें जाता। जेन्ना इलिगलिटीज म्हणटा ती बंद जातली, हांव फक्त रुमणामळ दवरलेच उलयना, हांव टोटल आमचे एरियेचे उलयता। मडगांव येयले, दवल्ले येयले, फातोर्डा येयले, सगळे येयले, खारेबांद, आझाद नगरी, मोती डोंगर स्पेशली हे एरियेन चडशे इलिगल एक्टिविटीज चालू आसा। इलिगल म्हटल्यार फक्त घरांनी घराय आयली, इलिगल टेनंट रावता, मायग्रंट जे इलिगली येवन रावता, सेटल जाता, तेंचे कडेन काय आसना, व्हेरिफिकेशन बीन काय आसना, येता धंदो करता, रस्त्यार बसता, लास्टाक मागीर कोणाक मारता, तोपता, वयता। आयज काल म्हाजे हिसपान तोपप, मारप, रगत काडप हें कॉमन जालां। म्हाजे हिसपान सदां जी कोंबड्यो बीन मारता पळय आमी, त्या भशेन आतां सद्या मर्डर जाता, कांयच कोणाक पडून गेलें ना। जे फाटीं जो मर्डर जाला पळय ते 25 ते 20 वयाचे भुरगे। हांव कितें म्हणटा, 20 ते 25 वयाचे भुरग्यांक सुरी उखलपाक तरी कशें जाता? त्या खातीर हांव सदांच म्हणटा इलिगल एक्टिविटीज बंद जावपाक जाय। इलिगल जी बिल्डिंगी वाडटा, एक सिंगलशे बारीकशे घरांत, एक 100 स्क्वेअर मिटर घरांत 3 फ्लोराची बिल्डींग जाता आनी ते भितर 5-5 करून अशे 15 रूम जाता। आनी 15 रुमान जेन्ना फॅमिली रावपाक येता त्या टायमार रस्त्यार ट्राफिकूय प्रॉब्लेम जाता, एम्ब्युलन्साक सुद्दां वचपाक प्रॉब्लेम जाता, प्लस इलिगल जे मायग्रंट जे लोक रावता लोकलिटी पिड्यार जाता, मागीर झगड्यो जाता। जेन्ना मेजॉरिटी कोणाची वाडली जाल्यार मागीर झगडी जाता, एकामेकाक धमकी दिता, मागीर एक दीस तो राग काडटा आनी मागीर मर्डर जाता। मागीर ऑथॉरिटी आसा पळय तेन्ना जागी जाता, म्हाजेरूय अटॅक जालो। हेच कारण इलिगल मदरसा चलताली, अननोन लोक येताले त्या जाग्यार, आमी वळखनाशिल्ले। त्या टायमार हांवें कितें म्हटलें म्हणून तांकां राग येयलो आनी कोण इलिगल मायग्रंट मे बी आसतलो या गांवचो आसतलो, म्हाका खबर ना, या तेंचोच कोण आसतलो, येवन म्हाजेर राग काडलो। अजुनूय आयडेंटिफाय जालो कोण तो। त्या खातीर टेनंट व्हेरिफिकेशन जर जाल्लें, ते इलिगलिटी जर स्टॉप जाल्ले, इवन स्क्रॅप यार्ड जर इलिगल कसलोय धंदो जर बंद जाल्ले जाल्यार हे आयज आमच्या गोंयांत अशें जावपाक नाशिल्लें। फाटल्या कांय वर्सांत मडगांवांत डझनांनी जाल्ल्या गँग वॉरांत 4 ते 5 जाणांक मरण आयलां। चोर अनवराक मोती दोंगरार जिवेशी मारलो, मुजाहिद्दीन खानाक भगवती चाळीत जाल्यार मुख्तार बदानीक आझाद नगरी हांगासर मारलो, गुंड सादीक बेल्लारीक हालींच रुमडामळ दवल्ली ताचे घरा वचून तोपलो। एक तेंपार मडगांवची वळख कशी आशिल्ली की मडगांव ही गोंयांतली सांस्कृतीक राजधानी अशें म्हणटाले, आर्थीक राजधानी म्हणटाले। अजुनूय आर्थीक दृश्ट्या मडगांव हे आसा, पण सद्याक आतां जर पळयलें जाल्यार मडगांवची एक नवी वळख तयार जाता, ती म्हणजे दिस इज अ क्रिमिनल एक्टिविटीज मडगांवां कितल्यो वाडल्यात। आतांचीच जर हे पळयली जाल्यार सद्याक रुमडामळ हातूंत भितर जो सादीक बेल्लारी खून जाला तो इट्स अ गँग वॉराचो वता। हाजे पयलीं 2-3 वर्सां पयलीं आनीक एकल्याचो मुजाहीद खान म्हणटालो खून जाल्लो आनी ताज्या खुनाचो बदलो घेवपाक लागून पयर 4 दिसां पयलीं हो खून जालो। एक हाजे पयलीं तुमकां याद आसल्यार खबर ना म्हाका, पण एक असोच दिसा ढवळ्या टायगर अनवर म्हणटा ताजेर एक फाटल्या वर्सा असोच दिसा ढवळ्या गुळी मारून ताका मारून उडोवपाचो प्रयत्न जाल्लो। हे जाल्लो हांगा हाजे पयलीं हे आमचो गुरू पुजारी खून जाल्लो आहा, हे आसा की ही खुनाची मालिका चालूच आसा आनी मडगांव हे हळू गुन्हेगारीचे एक मेन ठिकाण अशें दिसपाक लागला लोकांक। हाजे फाटलें कारण म्हणजे हांगा आयिल्ले भायले लोक इन्फ्लक्स इतलो वाडला, हे सगळे जे हे आसात आरोपी हातूंत भितर गोंयकार सामके कमी आसतले। हे भायल्यान येवन हो भायलो कल्चर सद्या मडगांवाक इतलो भिनला की ताका लागून मडगांवाची जी वळख आसा तीच आतां ना जाता काय कितें अशें दिसपाक लागलें। कुख्यात गुंड अनवर उर्फ टायगर अनवराचेर दुसऱ्या गँगा कडल्यान जीव घेणो हल्लो जाल्लो। केपेच्या व्हॅली गँगान ताचेर हल्लो केल्लो। ह्या हल्ल्यांत तो वाटावल्लो, पूण उपरांत सवणूर कर्नाटक हांगा जाल्ल्या हल्ल्यांत ताका जीव वगडावचो पडिल्लो।
आनीक एक गुंड विजय कुलाल म्हणटात ताका मायणा कुडतरीच्या जोसेफ गँगान कोलवा सरकाराचेर रस्त्यार नागडो करून शेप लायिल्लो आनी ताचो व्हिडिओय काडिल्लो. हेच जोसेफ गँगान मेरशेच्या इम्रान बेपारीचेरूय हल्लो केल्लो. मडगांव रेल्वे स्टेशन वाठारांत सुनील आनी सुजीत ह्या दोगा गुंड भावांनी आपली दहशत निर्माण केल्या. ते दोगूय बेकायदेशीर सोऱ्याचे व्यवसायात घुसपल्यात. ते भायर परप्रांतीय कामगार एकामेकाचो खून करपाच्यो घडणुको घडटात. हालींच खारेबान आनी फातोड्डा परप्रांतीय कामगारांचे खून जाल्ले. गोंयची शांतप्रिय राज्य म्हूण आशिल्ली वळख आतां ना जायत चल्ल्या. खून, विनयभंग, बलात्कार, गँग वॉर असले गुन्यांव दिसपट्टे घडपाक लागल्यात. मडगांव तर हालीं तेंपार गुन्यांवांची राजधानी जायत चल्ल्या. पयलींचे मडगांव आज उरिल्ले ना. परप्रांतीयांचे लोणे मडगांव वाडत आसात. ते भायर बेकायदेशीर गजाली वाडल्यात. ह्या सगळ्याक खतपाणी घालपी राजकारणी तितलेच जबाबदार आसात. ह्या सगळ्याचेर आतां नियंत्रण हाडलें ना जाल्यार मडगांवांत दिसपट्टे गुन्यांवांचें सत्र आनीक वाडटलें हातूंत दुबाव ना. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग मळकणेकार.